ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಯೇ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ 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 ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ
ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ Eucharistant आमच्या समोर असच्या जेजू गुस आम्ही पळून रवयाम हो जेजू आमची भेट करूंक या वक्ता या पूर्ण तळार आमचे समोर आसा एक बरो गुवळी जावन ताच्या शेळयांक मेळोवंक हो जेजू आमचे मुखार हाजीर आसा म्हणलें दृढ भावार्थान आमी पातोवयाम मुखलो एक घंटो भर सोम्य सांगता आमी समकत आसतना सोम्याचो ताळो आयकूंक ताचो संदेश घेवंक आनी ह्या मरी फात आमचें जिवीत ताच्या जिणे सारकें करचें प्रयत्न आमी ह्या वेळार करूंक मुखार सरयाम मगाळ भाऊ भयणो जेजूक आमी पळयत आसतना जेजूचें सगळें जिवीत आमचे मुखार तें येता जेजू ह्या संवसारी मनीस जावन जल्मल्या त्या घडये तावन तो हर एका वेळार मनशा सांगता रावचें प्रयत्न करता आपल्या शिसांक विसचे मरी फात तो प्रमुख तरान मनशा सोबें एकवटचें आमी पळयता आनी हर एक फावटी आमी देवाचें उतर आयकत आसतना जेजू शिसां सांगता लोकां सांगता पिडेस्तां सांगता आनी समाजाच्या गरजेवंत व्यक्ती सांगता सोमकोवची आमी पळयता आनी सांज जाता आसतना जेजू वरे विंगड मागणें करूंक सकाळच्या आदेशाक जेजू मागणें करूंक दोंगराक ह्या सिनेगोगांनी वेच आमी पळयता आनी हें कळी जाता की आमकां जेजूचें सगळें जिवीत शिसां सांगता लोकां सांगता चिडकून आसलें ताचे बराबर देवा सांगता जेजू निरंतर संबंधान जियेतलो आनी आज तसो नजरेचो जेजू आमची भेट करचे पासून ह्या पूर्ण तळार आमचे समोर आसा जेजू काना नगरी काजाराक त्या गेल्ल्या वेळार कितें थंयसर उणें पडटा उणें पडलां ताका अणभोग जाता आनी तें भरती करून दिता आनी ह्या मरे फात लोकांचे कश्ट समजल्लो जेजू आपणे मरी फात पयले असर हें थंयसर तो करून दिता सुका काट्यार बसून आसलो माथेव
ता कळीत नातलें की आपणाचें खंयचें तें मिसांव म्हणलें कळीत नातलें आनी जेजू ते ताचें मिसांव थंयसर घालता आनी त्या माथेवाक म्हणटा हे म्हजो पाटलाव कर आनी माथेवाक तें आपोवणें लाभलें आनी तो श्रेश्ठ सुवार्थेकार तो जालो सगळ्या संवसारांत. मोगाळ भाव भयणो, जाकेवाक आपणाची पयशांची भूक अशें बराबर जेजूची पळोवची ताण ताचें तें उदयता आनी लागसर आसल्या रुमडीच्या रुखांत थंयसर सरता आनी जेजूक पळयता. पूण जेजून तो जेजूक पळोवचे पयलें जेजू ताका पळयता आनी म्हणटा जाकेवा एक सकला देव आस म्हाका तुमगेर येवन रावचें. आनी ह्या उतरां मरे फात जाकेवा थंयसर जेजून परतवणी हाडली आनी थंयसर श्रेश्ठ अजाप जाकेवा ते आमी पळयता. मोगाळ भाव भयणो, आज तसो जेजू आमचे संगी आसा. तो म्हणटा आज म्हाका तुमगेर येवन रावचें. आज आमी हांगासर आयल्या वाजता त्याच जेजूक आमच्या घरांनी आमी व्हरूंक आसा. देखून हो थोडो वेळ मुकलो वेळ जेजूचें आराधन आमी करुया. जेजू जावन आसा आमचो श्रेश्ठ धनी, जेजू जावन आसा श्रेश्ठ गवळी, जेजू जावन आसा श्रेश्ठ देव आमचो तो जावन आसा. त्या देवाचें आराधन आमी करुया आनी जेजूचें निरंतर संगतपण आमी आसोवया. जेजूक आमी सांगया तुजे लागीं आमी आयल्या सोमया, तुजी कृपा तूं आमकां दी. राया सर्गींच्या तुजे लागीं आमी आयल्या, निरंतर तुजी कृपा तूं आमकां लाभय. आनी हो थोडो वेळ मोगाळ भाव भयणो, आमचे सर्व राटावळी, आमचे सर्व कश्ट, आमचे सर्व निरासपण आमी सुम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. आनी ह्या आराधनाच्या गितां मरी फात जेजूक निरंतर आराधन करूंक, जेजूची त्या पवित्रपणांत आमी भितर सरूंक देवाचो आदार मागया. कित्याक तो जावन आसा आमच्या सर्व समस्यांक परिहार. आनी आमी गावया गीत तुजे लागीं आमी आयल्या सोमया. तुझे लागे आयल्या ये सोम्या, तुझे लागे आयल्या ये सोम्या, तुझे लागे आयल्या ये सोम्या. Soumya, tujhe lagi aaya ye soumya, tujhe lagi ye soumya. Maimani multi tuka zaun sada, maimani stuti tuka zaun sada. महिमानी स्तुति तुका जाऊं सदा, महिमानी स्तुति तुका जाऊं सदा. तुझे लागी आया ये सोम्या, तुझे लागी आया ये सोम्या. जेजू समोर आमी आसा, तुजे लागीं आमी आयल्या मोगाळ भाव भयणो. आमचे कश्ट, आमचे निरासपण, कितें आमी आटाय बिटे बघून आसा, कितें घरांतले आमच्या जिवितां बघून आसा, ते सर्व सोम्याच्या पांयां तळा दवरया. जेजूचें आराधन आमी करुया. जेजू सांगया जेजू तूं आमचे सर्व कश्ट हाडू करताय. उत्कर्षून आयले तूं जेजू आमचे सर्व
तूं क्रिस्टियस म्हूण हाडू करताय जेजू आमकां तूं आपुडताय जेजू त्याच भरवशान जेजूक आमी उलो मारया कृपे सागोरा दर्शन दी 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 तुझे लागी आयल्या येसुया तुझे लागी आयल्या येसुया महिमा आणि स्तुती तुका जावं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयल्या येसुया देवाचे पुत्र आमकां सांगता नितळ मनाची कितली बागी देवाक तुमी पळयतल्यात आज जेजू मुखार आमी आयल्या सुम्या नितळ मन नितळ काळीज नितळ जिवीत तुका समर्पण दिता ह्या आमच्या जिविता निरंतर जो मोग करता जेजू नितळ मन आमी आशेता नितळ मनान ह्या वेळार तुजी स्तुती करता तुका आमी अर्घ दिता राया सर्गेच्या दर्शन दी राया सर्गेच्या दर्शन दी राया सर्गीच्या 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 दर्शन दी तुझे लागी आयल्या येसुया तुझे लागी आयल्या येसुया महिमा आणि स्तुती तुका जावं सदा आणि स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयल्या येसुया येसुया तुझे लागी आयल्या येसुया तुझे लागी आयल्या येसुया तुझे लागी आयल्या येसुया मुखार भाऊ बहिणींनो सुम्या मुखार आमी आयल्या ताचें दर्शन घेवंक ताचे सुम्याची जिणी आमी पळोवंक आनी त्याच सुम्यतावन शिकोवंक आमी आयल्या आनी आज प्रत्येक तरान ह्या आराधनाच्या वेळार प्रत्येक इरादो दवरून आमी मागया सर्व आमच्या मलगड्या भावा भयणी पासून थोडे दिसा आदी
मलगड्याचो दीस आमी आचरण केलो. ह्या सर्व आमच्या मलगड्या बसतो प्रत्येक तरान ह्या आराधना वेळार आमी मागया. मलगडी जावन आसात देवाचें दायज. ती आमकां वर्तें देनी ह्या संवसारांत सोम्याची माऊल आनी जियोंक, सोम्याचो मोग निरंतर करूंक आनी सोम्याचो लक्षल्यान पाटलाव करूंक शिकयल्लीं ती जावन आसात. आज आमी देण्यांनी भरल्याम तर, भावार्थांत वाडल्याम तर, शेगुणांनी आमची आसा तर हाका कारण आसात आमची वडिलां. तर आज सोम्याची कृपा ह्या आमच्या सर्व वडिलांचेर आमी मागून घेवया. आजून आमची पवित्र सभा बळवंत आसा तर ह्या आमच्या मलगड्यांच्या त्या मागण्या वरवीं, तांच्या सॅक्रिफिसा वरवीं. देखून आज मोगाळ भाव भयण एक घडी भर आमचे सर्व दोनी हात आमी उबारून धरया. आमी समर्पण दिवया आमच्या सर्व मलगड्यांक, आमच्या आवय बापायक. जावं परो ती आमच्या सांगात आसात, जावं परो ती मरण पावल्यान त्या सर्वांक सोम्याच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया. जायती आमची मलगडी भाव भयणी मलगड्यांच्या घरांनी आश्रयाने जियेतात, त्या सर्व आमच्या भावा भयणीक सोम्याच्या समर्पण दिवया. जायती आमची भाव भयणी एकसुरी आसात, जिवितांत एकसुरपण निराशा अनुभव करनासात, त्या सर्वांक सोम्याच्या पांयांतळा हाडचे प्रयत्न आमी करूया. सर्गींच्या बोमकाळ बाबा, आज तुझे आराधन करच्या ह्या वक्तान तुझे मुखार समर्पण दिता आमच्या सर्व मलगड्या भावा भयणीक. ह्या आमच्या मलगड्या भावा भयणीक तूं तांकां आपड. हांगासर जायती मलगडी भाव भयणी तुझे आराधन करूंक हांगासर आसात. सोम्या जेजू तांकां तूं स्पर्शान भर. तुजो निरंतर आशिर्वाद सर्व आमच्या मलगड्यांक तूं पाठय. जय जय मलगडी आसात आमच्या घरांनी, प्रायवंतांनी, त्या सर्व प्रायवंतांक तुजो आशिर्वाद तांकां तूं पावय. कोण अंतुळणार आसात तांकां तूं आपड. तुझ्या जिवाची शिरान शिरान तांचो पवित्र आत्मे सगत तूं वाडय सोम्या जेजू. जायती आमची भाव भयणी मलगड्याच्या घरांनी आश्रयाने जियेतात, त्या सर्व आमच्या भावा भयणीक तूं आपड जेजू. निरंतर तुजो स्पर्श तांकां तूं लाभय. तुझ्या जिवितांत तुवें आपडलें, तुज्या स्पर्शान पडलें, ताका आपड नितळ जाली. तुवें आपडल्या वेळार तुजे गुण तूं वाडले. 12 वर्सां रक्तस्राव स्त्री आनी कश्टची स्त्री तुजे आंग वस्त्र आपडल्यार पुरो म्हणल्या फातीरेन आपडले आनी ती बरी जाली सोम्या जेजू. आनी मोगाळा जेजू तुजे लागीं येता आसतना निरंतर तूं स्पर्श तूं आमकां दिताय. तुज्या पाक्या भितर हांव योग्य न्ही सोम्या जेजू मेळ्ळें आनी फकत तूं एक उतर तूं उलय, साखर बरो तरो म्हणून त्या एका साखरान मेळ्ळें. त्याच भावार्थान जेजू आज सर्व ह्या आमच्या मलगड्या व्यक्तींक तुजे समोर समर्पण दिता. हे सगळे आराधना वेळार तांकां तुज्या सक्तीन भर आनी निरंतर तांकां तुज्या स्पर्शान भर. पवित्र कृपेचा गोरा आमचेर तूं देवून ये, आमचेर तूं देवून ये. देखून उबी रावात. कृपेचा गोरा तांचेर तूं देवून ये, तांचेर तूं देवून ये. पवित्र
तांचेर तूं देंवून ये तांचेर तूं देंवून ये लाभय तांकां तुजी कुर्बे देणी लाभय तांकां तुजी कुर्बे देणी बोळादीक कर तांची अस्कत जिणी बोळादीक कर तांची अस्कत जिणी बोळादीक कर जिणी पवित्र आत्म्या कुर्बे सागोरा तांचेर तूं देंवून ये आमचेर तूं देंवून ये कुटुंबां जियोंक ताणी माया मोगान कुटुंबां जियोंक ताणी माया मोगान लालेर मागता तुजी कुर्बा लालय मागतां लाभय तुजी कुर्बा लाभय तुजी कुर्बा पवित्र आत्म्या कुर्बे सागोरा तांचेर तूं देंवून ये आमचेर तूं देंवून ये पावोंक दैवीक शेतान निस्वार्थपणा पावोन दैवीक शेतान निस्वार्थपणा थेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान तेलाय तांकां आज जेजूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या कुर्बे सागोरा तांचेर तूं देंवून ये तांचेर तूं देंवून एक पोट तांचो सदांच वाडय सडय एक तांचो सदांच वाडय सडय कोवी सभा बांदूंक आदार लाभय कोवी सभा बांदूंक आदार लाभय आदार तुजो लाभय पवित्र आत्म्या कुर्बे सागोरा तांचेर तूं देंवून ये
देवाचे उतर आमी आयकूंक आयती जावया. हे देवाचे उतर निरंतर आमकां सत्तेन भरता. आमकां देवाचे उतर आमच्या प्रायवतातय निरंतर तो मोग दाखोवंक विस्वासपण दाखोवंक सेवा करूंक आमकां प्रेरीत करता. तेंच देवाचे उतर आतां आमी आयकुया. जुवांच्या शुभ वर्तमानांतलें वाचप अध्याय 4 वड 1 तावन. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुजलेमाक गेलो. जेरुजलेमांत बकऱ्याच्या दरवट्या लागीं एक तळें आसा ताका हेब्रेव भाशेन बेतसदा म्हणटा. ताका 5 मंडप आसात. कुर्डे तोंटे आरिगार अशें जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंयसर आसलो. जेजू ताका पळयलो आनी तो ताचे जायतो काळ अशें गतीर आसलो तें जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावं कुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा उदक काडिल्ल्या वेळार म्हाका थळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूच ना. हांव देंवोंक वेतना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें आंतूळ आनी चल. तक्षण तो मनीस बरो जालो आनी आपलें आंतूळ घेवन चलतस रावलो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बसया. मोगाळ भाऊ बहिणो, हे देवाच्या उतरांत न्हू आमी 2 संदेश घेवचे प्रयत्न करया. आयच्या नियाळाक संबंद जाल्ले. एक, आमी मालगड्यांनी आमच्या भुरग्यांक बरी देख दाखयचे आनी आमी भुरग्यांनी आमच्या मालगड्यांक एकवटीत राखाचे आनी सांबाळचे. गुरुराजा कर्जगी म्हणलो एकलो बरो बरयणार आपल्या एका अंकनांत एक आर्टिकल या लेखन अशें बरयता आनी त्या लेखनाचें हेडींग जावन आसलें इल्लोसो मोस, स्वल्प मोसा. आनी थंयसर तो एका हेडमास्टराचो उल्लेख करता. एका गांवांत एक हेडमास्टर आसलो आनी सगळ्या गांवांत तो एक फामाद हेडमास्टर. ताका 2 जण चिरके भुरगे आनी दोगी चिरके भुरगे बरें शिकतात आनी बऱ्या हुद्द्याक ते पावतात. एकलो एक इंजिनियर जाता आनी आपलो वावर सुरू करता आनी एकलो एक बिझनेसमॅन जाता आनी त्या गांवांत बरें फामाद बिझनेस तो सुरू करता. पूण एक दीस ह्या हेडमास्टराक आपल्या पुता विशीं पाड आयकूंक मेळटा. दोगी पूत आपल्या वृत्तेंत इल्लोसो मोस करनासात. व्हडलो पूत इंजिनियर जाल्लो लोन्स घेता आनी अशें जायतो ताची साल सारकी ना तें कळोवन ताका मावल्या उणी जाल्यार म्हणलें. आनी एकलो धाकटो पूत आपल्या बिझनेसांत मोस करनासा हेरांक आनी ह्या मरे फात हे दोनूय विशयी आपणाच्या कानाक आपल्या बापायक हेडमास्टराक कानांत पडटा आसतना जायते ताका दूख अणभव जालो. कित्याक हांवें गांवांतल्या जायतल्या भुरग्यांक हांवें शिकयलां पूण म्हजेच भुरगे पाड वाट चलतात. नितीन ते चलनान तो बोरसूच सोडता. आनी एक दीस तो कांय पुताक तो म्हणटा म्हज्या घरा जेवणाक येया आनी तो व्हड जेवण आपल्या भुरग्यांक तो करता. त्या दीस बरें जेवण ताणें तयार केलें. निमाणें म्हणटा हांवें बरें वोण तयार केलां. हांवेंच म्हज्याच हातांनी बरें गोड घालून किशमिश्यो सकट घालून बरें वोर्ण हांवें तयार केलां. आनी तो म्हणटा ह्या वोरणा सांगाता हांवें इल्लो पेट्याचो घूस ताका इल्लो घाला. चड घालूं ना, इल्लोसो घाला. पोरमळाक येनातले बरें ताका आणकी पोरमळाच्यो वस्तू घालात म्हणटा तो. हें आयकल्लो पूत ओंकारेक हाडून कितें केलां तें ओंकचे प्रयत्न करतात. आनी ह्या संदर्भार तो बापूय तांकां सांगता आमी इल्लो मोस केल्यारय व्हड मोस केल्यारय जिवितांत तो मोसूच. इल्लें पाड केल्यारय तें पाडस. देखून मोगाळ भाऊ बहिणो, पयलो संदेश हांवें तुमकां दिवचो कितें म्हळ्यार आमी होडिलां आमच्या भुरग्यांक कितलीं मावल्यां आमी शिकयता, कितल्या निती प्रकार जियोंक शिकयता म्हणलें पयलें सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय. आमचें जिवीत कितल्या सतानितीन आसा,
आनी तें सत न्हीत आमी हेरांक आमच्या भुरग्यांक कितले आमी शिकोवन आसा. जायतीं हांगासर वडिलां आसात देखून ह्या एका घडीत रावन आमी शिकेजलो संदेश कितें म्हळ्यार आमचें जिवीत सतानितेन आसून तिस सत नीत आमच्या भुरग्यांक शिकोवचें आमी श्रेश्ठ शिक्षक आमी हर एकल्यानी जावंक आसा. देखून आमकां मालगड्यांक पयलो संदेश आसा असलो संदेश आमच्या भुरग्यांक नितीन जियोंक शिकोवंक. दुसरो संदेश आमकां हर एका भुरग्यांक आसा. आमच्या मालगड्यांक निरंतर एकवटान सांबाळूंक तांची सेवा करूंक आनी ह्या मरिफात आमचो मोग आमच्या वडिलां तें दाखोवचो हुस्को आनी जबाबदारी आसा म्हणलें आमी पारखूंक जाय. आनी हाका पूरक जावन एक घडीत आमी दवरलें तर आमी हर एकल्यानी मोवाची ती पोळी पळयल्या न्हय. ती रुखार ती आसले आमी पळयलें जावं पुरो आनी ती रुखाक चिटकून ती आसता. कसलेंय वारें तें येवं कितेंय वादळ येवं कितेंय जावं ती पोळी सकयल पडटा गी ना ती पडना. रूख सकयल सगळ्या रुखाचो पांटो सकयल पडल्यार ती पोळी त्या रुखाच्या पांट्यात तावन मेकली जायना. कित्याक त्या श्रेश्ठ सकड मुसांनी सांगता येवन तांचो वावर घालून ती मोवाची पोळी तांणी बांदली. आनी एक वावर थंयसर आमी पळयता ते सकड मोवाच्या मुसांचो तिंद्या आमी एका मोवाच्या त्या मुसाच्या पळयन तिंद्या 1000 मूस आसा तर ते सकड मूस तांचो एक वावर प्रमुख तरण आसता. कितें वावर आपणाच्या त्या पळयेंत आसलेल्या राणी मुसाची जतन घेवची वय न्हय. ताणें प्रमुख तांचो वावर आसा ती राणी मुसाची तांकां सेवा करची ताचे बराबर ताका रक्षण दिवचें ताचें काम. देखून प्रकृतींत आमी घेतलें तर कशें कितेंच तांकां ह्या विशीं कळीत नासल्या मुसांक तर आपणाच्या त्या राणी मुसाक म्हणजे मालगड्या त्या मुसाक सांगता दवरचे जतन घेवचे रक्षण घेवचें म्हूण तांकां ती समजणी आसा तर ती समजणी आमी सदांच आमच्या जिणेंत दवरूंक आमकां आपोवणें आसा. देखून दोनी घडीत सांगता घालचें तर आमी आमच्या भुरग्यांक बरें करून लिसांव शिकोवंक आनी दुसऱ्यान आमच्या मालगड्यांक एकवटीत सांबाळूंक जतन घेवंक आमकां आपोवणें आसा. मोगाळ भोव भयणो साबार पावटी आमचें जिवीत सवेच्या बळाचें जाता. कित्याक आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी पळयलें त्या 38 वर्सां तावन त्या तळ्या लागीं एक आंकुडलेल्या हाताचो मनीस बसोवन आसता आनी ताका नितळ जावं म्हण आसता. त्या तळ्याची विशेशता कितें म्हळ्यार थंयसर उदक हालता आसतना कोण तें उदक आपडटा तो व्यक्ती बरो जाता म्हणलें पातयेनी आसलें. आनी त्या तळ्या लागसर जायते असले पिडेस्त बसोवन आसले. आनी जेजू ह्या 38 वर्सां तावन पिडेंत आसलेल्या व्यक्तीक विचारता तुका बरो जावंक मोण आसा गे म्हण. आनी तो वेळ तो जाप कितें दिता आपणाक बरो जावंक आसा म्हूण मनशाक चड आपणाची दुरां थंयसर सांगता. थंयसर उदक घालयतना म्हज्याकी पयलो एकलो वेता म्हाका वचूंक असाध्य जाता म्हणल्यार सवेच्या बळान थंयसर तो म्हणटा. कित्याक 38 वर्सांची ताची पिडा ताका सवेची घडली. कित्याक थंयसर ताणें भीक मागूंक आराम केल्लें थंयसर जिवीत बरी आसली आनी ताका बरें जावंक खुशी नासलेली. पूण जेजू ताचें तें उणेपण आसलें पळयता आनी ताका नवो जीव दिता नवो बरवस दिता ताची पिडा गूण करता. आनी जेजू ताका म्हणटा उठ घे तुजें अंथरूण आनी चल. आनी ह्या मरिफात त्या पिडेस्ताची पिडा जेजू गूण करता नवो बरवसो नवें जिवीत जेजू ताका ह्या 38 वर्सां तावन पिडेस्त आसलेल्या व्यक्तीक जेजू फावो करता. मोगाळ भोव भयणो आमचें जिवीत सवेचें बळाचें जालां गे म्हणलें सवाल आमकांच विचारूंक जाय. जायते फावटी आमच्या घरांत आसलेल्या मालगड्या व्यक्तीक आमी दाखोवचो मनोभाव जायते फावटी तो बरो आसना. तांकां द्वेशुंचें आमची उतरां तांकां हिंसून सांगचें तांचो बरो सेवा करचो मनोभाव उणो जालो दिसता. देखून जायते सवेच्या बळान आमी करता. आनी जेजू आमकां सांगता
ती सवयेची बोळ आमी कान मोडोवंक आसा ती मोडूंक आसा आनी ह्या मोरिफात आमच्या पिडेस भावा भयणी थंय बरें मोण दाखोवंक आमकां आपोवणें आसा. एक दीस वॉट्सॅपाचेर हांवें एक लेखन वाचलें आयिल्लें. एक दीस तांणी पेपरार एका घरच्यांनी आपणाचो घरचो पेटो भायर पडला म्हणून एडवर्टायज घाल्लें. कोणें आमचो पेटो पळयल्यार तो पाटी आन दिजे म्हूण. आनी दोन दिसां उपरांत एका आश्रमांत हांव ती पेट्याक हाडून येतात आनी म्हणटात तुमी लेखन घाल्लें पेटो आमच्या आश्रयाक आयला म्हूण. आनी त्या आश्रयाच्याक बहुमान दिवंक वता कित्याक बरयल्लें कोण पेटो पाटी हान दिता ताका आमी बहुमान दिता म्हूण. देखून ती म्हणटा पेटो तुमच्या आवय बापायक सोदून आमच्या आश्रयाक आयिल्लो देखून तो पेटो तुमकां पाटी दिवंक आमी आयल्या. म्हळ्यार एका मनजातीक आपल्या वडिलां थंय खावंक घाल्ल्या व्यक्ती थंय आसचो मोग भुरग्यांक ना म्हणलें आयच्या संवसाराचें निरासपण मोगाळ भाव भयणो. देखून आज आमकां आमी विचारुया आमच्या घरांत जायती मालगडी आसात आमचे प्रायस्त भाव भयणी आसात कितल्या बरान आमी बरी सेवा करचो मानोभाव आमचे थंय आसा. कितल्या मापान हांचे थंय आमचे उदार म्हूण आमी दाखयता. कितल्या मापान तांची सेवा करता म्हणलें आमी आमकांच विचारूंक जाय. देखून आज मोगाळ भाव भयणो ह्या आमच्या सर्व पिडेस्त भाव भयणीक आमच्या प्रायस्त भाव भयणीक आमी सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. सर आमी ती बिगल्या मोगाळ भाव भयणो. सुमी आमकां राखता सांबाळता प्रतीक जावन ह्या प्रायस्त आमच्या भावा भयणी मरिफात आमकां तो बेसांवां धरता. देखून आज ह्या आराधना वेळार आमचें समर्पण आमी करुया. कसलें समर्पण मोगाळ भाव भयणो. समर्पण जाय जे आमच्या जिविताचें निरंतर आमच्या प्रायस्त भावा भयणी थंय उदार मोण दाखोवचें. समर्पण जावंक जाय आमच्या जिवितांत तांचे थंय बरें म्हूण आमी उलोवचें. समर्पण जावंक जाय निरंतर तांचे ते बरें मोण आमी दाखोवचें. समर्पण जाय म्हजी आवय बापायक चाय मालगड्याच्या आसरांनी वसना जावचे बगार आमीच घरांत तांची सेवा करचें. समर्पण बरें मोण आमकां जावंक जाय. देखून आमचें जिवीत सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. सोम्याची घसाय आमी मागया घटाय आमी मागया कृपा आमी मागया सकत आमी मागया. ती सकत आमच्या प्रायस्त भावा भयणी थंय उदार आमी जावंक निरंतर सेवा आमी करूंक सोम्याचो आदर आमी घेवया. ह्या गिता मरिफात आमचें समर्पण आमी करुया. सोम्याक आमी समया सोम्या निरंतर आमच्या घरांतल्या प्रायस्त भावा भयणीची सेवा आमी करतल्या. निरंतर आमचे बरें मोण आमी दाखयतल्या. आनी ह्या मरिफात जें कितें तुवें मिसां आमकां दिल्या पेल्या सो मोग करूंक हो मोग निरंतर आमच्या पेल्या दाखयतल्या म्हणून जेजूक आमी बस करया आनी आमचें समर्पण सोम्या मुखार दिवया. ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲು ನೀಬಾ ನನ್ನ ದುಃಖವಣಿಗಳು ನೀಬಾ ನೀ ಬರಲು ಈ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು 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 ನೀ
ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. ഇരുളಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ, ഇരുളಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ, ನೋವಲ್ಲಿ ನಲಿವಾಗಿ ನೀ ಬಾ. ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. ನನ್ನ ರೋಗದಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ನೀ ಬಾ, ನನ್ನ ರೋಗದಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ನೀ ಬಾ. ನೈವಾನ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿ ನೀ ಬಾ, ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೀ ಬಾ. ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. ಬಾಯೇಸುವೆ ನೈವಾತ್ಮಕ್ಕೆ, ಬಾಯೇಸುವೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. मुखार भाऊ बहिणींनो, मुखलो थोडो वेळ आमचे सर्व गरजो सुमेच्या पांयां तळांत दवरुया. या पूण तळाक आमी येत आसतना जायत्यो गरजो इरादो काळजाचे यात्रेक घेवन आमी आयल्या. सांजो जेवाचा मरिफात जेजू आमचे सर्व गरजो आयकता. प्रत्येक जावन आमी मागया आमच्या आराधना सोनियाळाकातलो विशय सर्व मलगड्या भाव भयणी पासून. आमच्या घरांत जायती मलगडी भाव भयणी आसात, पिडेस्तीं आसात, कटल्यार तीं आसात. त्या सर्व भाव भयणीक आमी समर्पण दिवया सुमेच्या पांयां तळा. देव तांची पिडा गोण करूं दी, तांचे एकसूरपणान तांचो आदार जावं दी. तांची सेवा करच्या सर्व कुटुंब संद्या पासून मागया. ह्या सर्व कुटुंब संद्यांक तूं बळवंत कर. जायती आमची भाव भयणी पिडेस्तांची भोव बरी सेवा ती करन आसात. ह्या पिडेस्त ते बरें म्हूण दाखोवच्या सर्व कुटुंब संद्यांक तूं दैवीक स्पर्श तूं वाडय. जायत्या मलगड्याच्या घरांनी आसऱ्यांनी जायती मलगडी आसात. त्या मलगड्या पासून मागया. तांच्या निरासपणा वेळार, तांच्या एकसूरपणा वेळार विविध मनशां मरिफात देव तांच्या कुमकेक घेवन दी आनी आमी तांची भेट करचें बरें म्हूण आमकां सुमेत येवं दी म्हूण आमी मागया. मागया आमी मोगाळ भाव भयणींनो, वायनाड गांवच्या सर्व लोकां पासून आवरा निमती जायतो लोक आपली घरां होगडावन जे निरसपण अणभव करन आसा. सर्व ह्या आमच्या भावा भयणीक देव राखूं दी, सांबाळूं दी. परत तांचें जिवीत बांदून हाडूंक देव तांकां सक्तीन बरोवन दी मागया. तशेंच पावसा वरवीं जायते लुकसाण आमच्या भोंवरी आमच्या घरांनी आमच्या शेजारा जावन जाल्या. ह्या सर्व भाव भयणी पासून ती आनी आमकां जाल्ल्या लुकसाणेंत हांव देव आमकां भरती करून दिवं दी म्हणून मागया. मागया आमी बांगलादेशा पासून जायती हिंसा थंयसर जावन आसा. जायते
जो जीव थंयसर रिस्केर आसा, ह्या संवसाराक शांती हाडून आयिल्लो जेजू त्या गांवांत निरंतर शांती वाळोवं दी, थंयसर समृद्धी आसा जावन दी मागया. मागीर आमी आमच्या कुटुंबांनी बसूत, आमच्या भुरग्यां बाळां बसूत, इवजनां बसूत, पती पत्नी बसूत आमी कसो वाव आमी आमच्या भुरग्यांक शिकप ह्या वृत्ती सुम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. समर्पण दिवया हें सगळें पूर्णशीत हजारानो हजार भक्तीक हांगासर येवन तुजे मुखार सरपडत आसतना ह्या सर्व भक्तिकांची मागणी देव स्विकार करूं दी. आनी ह्या मरिफात ह्या सर्व भक्तिकांच्या घरांत तांची विनवण्यो सगळ देव तांकां फावो करूं दी म्हूण आमी मागया. आमच्यो कसक्यो गरजो कितें आमी घेवन आयल्या मौनपणी एक घडी भर सुम्याच्या पांयां तळा दवरया. सुम्याचो आशिर्वाद मागून गावया गीत इदा व्हडा सक्रामेंता. प्रार्थव्यम. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काळ तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडल्याय. तुजे सडवणेचो फळदास आमचे ते बगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तिराक आमी मान करून दयेन आमकां फावो कर. जो जियेता रास करताय ससनाच्या ससना. कष्ट दुःख पिडे शिडे वायटान संपडो ओळता रीते जिणे
तुझे धाईज सर्गी देणे जिणिये दासा कांत बेजाराई ना समाधान तुझे शिवाय दुखा मुझी पुसून तुका मुझे संगी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भवनो आणि बनिनो आज जेजू आमकां हर एकल्या की तासो पाटलाव करचे पंतावन स्वीकार करूंक आमकां आपयता आमचे बरोबर आमी पळयले नंतर विविध राजकीय पार्टी आसात आनी हर एका राजकीय पार्टीक ताचे म्हणलें तत्व आनी सिद्धांत आसा आनी जेजूचो पाटलाव करची ती पार्ट आमी घेत आसतना कसले सिद्धांत आमच्या जिणेंत घेवंक जाय म्हणलें जेजू आज आमकां शिकयता पयल्यान जेजूचो पाटलाव करता आसतना ताचो कुरीस आमी हर एकल्यानी घेवंक आसा कुरीस त्याग आसो कुरीस सॅक्रिफायस आसो कुरीस मोग आसो कुरीस सेवेसो आनी ह्या मरिफात ही तत्वां ही सिद्धांतां आमच्या जिवितांत आदारून जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करचें पंतावन आमी स्वीकार करूंक देवाचो आदार ह्या मिसा वेळार आमी मागोवया आज प्रत्येक जावन ह्या पुणतेळार आमी येवन सोम्याचो आदार मागता आसतना सांजुजे वाज मरिफात देव आमची हर एकली प्रार्थना स्वीकार करून दी आमकां हर एकल्या की देव बेसावाने भरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या आराधना वेळार आमी मागया जायते पावटी जेजूचो पाटलाव करूंक आमी चुकोवन पडल्या आमच्या स्वार्था वरवीं आमी आमचो वाटो आमी पळयल्यात त्या सर्व पथकां बसोतो
एक घडी बरो देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोक्साने आमी मागया. आमची पातकां वळखून संगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसून बगे वखदां सांग वार मरेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजक परसळीत मागण्या आनी दोपलेकाची जिणेची येवन तुजे परजे देखी बरे जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दोपलेकाच्या स्पिरितान नव्या जिणेचे साल धरूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. नाहूम प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वसाप. शुभ संदेश आडतेल्या दुताची पावलां पर्वतार पळया. तो शांती प्रगट करता. जुदा तुजो पर्वत संभ्रमूंक लाग. तुज्यो आंगवण्यो पाड कित्याक खोटो दुस्मान आनीक तुजेर दाड घालचो ना. ताचो सारकोच नाश जाला. सर्वेस्पर जाकोबाचो प्रताप वय इस्रायेलाचो प्रताप पुनर्स्थापीत करतलो. कित्याक विध्वंसकांनी ताची देसवाट केल्या आनी ताच्या फांट्याचो नाश केला. रक्तान बुडलेल्या शहराचे कटा फोटींनी आनी लुटींनी तें भरलां. ताचे लुटीक अंत्य ना. चपकाचे मार, चक्रांचो कडकडो, घोडे फेर मारतात, रथ हलतात दोलतात. घोडे सवार दावांदावी वेतात. तलवारी जगजगतात, बाले तळतळतात. गायल्यांची कातड, मेल्ल्यांच्यो राशी, अगणीत मोडी. ते मोड्यांक आदलोन पडतात. हांव तुज्या आंगार मेळे उडयतलो. हांव तुका लजेक घालतलो. तूं केडण्याचो एक माल जायशें करतलो. तेन्ना तुका पळयता ती सगळीं तुजे तावन पयस सरून म्हणटलीं निनेवाचो नाश जाला. कोण तुजे पसत रुदान करीत? तुका बुजवण दितली म्हाका खंय मेळटी. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांच्या नासाचो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी घडी दावंत वेता. कारण सर्वेस्पर आपले परजेक न्हीद करून दितलो. आपल्या सेवकाची तो दया करतलो. श्लोक. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. आसा तो हांवच म्हूण वळखून घेया. म्हजे शिवाय दुसरो देव ना. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. मारल्या उपरांत गूण करचें हांवेंच. श्लोक. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच.
जळजळच्या ती म्हजी तलवार हांव पाजून हाडटस न्हीद करूंक हांव उबो जातलो म्हज्या दुस्मनाक परत्यान हांव भूत शिकयतलो म्हजो द्वेश करतल्यांक हांव पाटी दितलो श्लोक मरण दडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच उद्गार निती पासून धक्कणी भक्तेली कितली भागी सर्गीचे रास्ताचे हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार सोडलोच म्हणया तर तांचो कितें फायदो वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिव्येत मनशा पोत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुता सवय येतालो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो सतस हांव तुमकां सांगता हांगा उबे आसात तांचे मदले थोडे जण मनशा पुताक आपल्या राजांत आयलोलो पळयसर मरण पावचे नात देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भवनो आनी बेनिनो आमच्या जिविताचो कुरीस घेवन सोम्याचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करया म्हणलो संदेश आमी नियाळ करया आमी विविध वॉटर पार्काक गेल्या जावं पुरो वंडरला या विस्मया या हांगास आमच्या कोडयाळांत ल्हानशे म्हटल्यार माणसां आसा आनी ह्या वॉटर पार्कांनी एक विशेश कितलें म्हळ्यार विविध स्लायड्स आसात आमी वयर वयचें आनी त्या स्लायडा ट्युबाचेर बसचें आनी त्यो ट्यूब घुंवण 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 येवन सकयल स्विमींग पुलांत पडटा ते इतर जायते थंयसर स्लायड्स या इतर जायते आमकां खेळ आमकां थंयसर आसा जर आमी इतर जायत्या एडवान्स आणखी उंचल्या वॉटर पार्काक गेल्यार आणखी आमकां भंय दिसचें आसलें थोडे आमकां वचोंक जायना हर तें रावचें आसलें वयर सकयल पडचें ह्या आमचे ते स्लायड अशें घुंवचें अशें जायते आमी पळयलां आनी हें आमकां एका तराचें भंय दिसता आनी साबार आमकां मालगड्यांक असल्यांत बसूंक आमकां तितलें धैर्य आमकां पावना जर हेंच तुलन आमच्या क्रिस्ती जिविताक आमी केलें तर क्रिस्ती जिवीत तसलेंच आमकां भोगता साबार पावटी आमचें क्रिस्ती जिवीत सुलाभेचें न्ही तें कश्टांचें तें पंतावनाचें आनी जेजू आज आमकां पंतावण करता चॅलेंज करता की तो चॅलेंज तें जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो कोण म्हजो पाटलाव करून खुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करून दी म्हजो कुरीस होवूं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी जर आमी हें देवाचें उतर आसा तशें घेतलें तर कितें संदेश मेळटा जेजूचो पाटलाव करचें तर जेजूचो कुरीस वोवयचें म्हळ्यार जेजू 2000 वर्सां पयलें हो कुरीस घेवन तो गेल्लो काल्वार पर्वतार आनी तो जेजू आमकां परत तसलोच रुखाचो कुरीस वोवंक सांगता की ना खंडीत ना
तो रुखासो कुरीस जेजू आमकां वोवंक सांगना बागार जेजू आमकां जिवितांत इतर कुरीस वोवून व्हरूंक सांगता. हे इतर कुरीस आमी हर एकल्यानी सूक्ष्म तरान वोवूंक आसात. पयलो कुरीस आसा त्याग असो, आमी म्हणटा सॅक्रिफायस असो कुरीस. एका संताच्या जिविताची जिणी तुमकां सांगलें तर ती एक आवय जियेन्ना बारेट्टा मोल्ला म्हणली एकली आवय आपल्या चवथ्या भुरग्याक ती गर्भेस जाता आसतना तिच्या गर्भांत एक ट्युमर जाता आनी धाकटे तिका सांगता जर हो गर्भ तूं मुखारसून वेशी तर तुज्या जिवाक आपाय आसा, देखून तुवें तो गर्भ काडचोच बरो म्हूण ती धाकटे तिका सल्हा दिता. आनी असो ती सल्हा आपलो पती तिका दिता. पूण ती म्हणटा ना, हांव ह्या भुरग्याचो जीव काडची ना, जीव जावन आसा देवाचें देणें. आनी ती आपल्या चवथ्या भुरग्याक जल्म दिता. पूण डाक्टरान सांगले बरी ती चवथें भुरगें जल्मात आसतना आवय मरण पावता. आनी 2004 इस्वेंत आमचो आदलो बापा सांत जुआंव पॉल दुसरो तिका सांत म्हणून पासारता आसतना तो पती आनी ती 4 जाणां त्या मिसाच्या बलिदानांत आसल्ली. आनी पापा साहेब त्या दीस शर्मावार म्हणटा एका त्यागाचे सॅक्रिफायसाचो गूण आसा तर तो प्रमुख तरान एका आवयतेन दिसून येता. देखून म्हाका भाऊ भयणो असलो कुरीस त्याग असो कुरीस सॅक्रिफायसाचो कुरीस आमी हर एकल्यानी वोवंक आसा. आनी त्याग सॅक्रिफायस करता म्हणटा आसतना तो विशय येता आसतना कितल्या मापान हांव हो कुरीस वोवंक तयार आसा म्हणलें सवाल. देखून त्याग सॅक्रिफायस तो जावन आसा बळादी कुरीस आमी हर एकल्यानी वोवंक आसचो. दुसरें कुरीस आसा इनकारपण या रिजेक्शन. आमी जिवितांत जायते फावटी आमकां इनकारपणो अणभव करता. ह्या रिजेक्शन आमी म्हणटा इंग्लिशांत जावं पुरो आमच्याच कुटुंबादारांत हांव न्हू, इश्ट मंत्रांत हांव न्हू, असलेन कारपण अणभव करता आसतना म्हजो मनोभाव कसलो, मोकरसो मनोभाव म्हजे लागीं उरता गे. कश्ट म्हणलो कुरीस म्हज्या जिवितांत येता आनी हो कुरीस येता आसतना देवातान हांव पयस वयता गी, ह्या देवाचेर आसली पातयेनी म्हजी सडटा गे म्हणलें सवाल. हेरां म्हाका हल्क करतना जायते फावटी म्हणटा ह्युमिलेशन जाता आमकां, हेरांत हांव हल्क करतात त्या वेळार त्या व्यक्तीचो द्वेश करता गी या मोग करता गी. जिवितांत सलवणी लाभता. सलवणी विविध तरांची जावं पुरो कुटुंबांत आर्थीक इतर जाग्यांनी. हे सलवणी लाभतना तो सलवणीचो कुरीस वोवंक हांव तयार आसा गी. ह्या जीवघात कर म्हणजे जिवीत आखेर करता असले चिन्ह म्हणजे ते येतात म्हणलें सवाल. देखून इतर जायते कुरीस आमी केले तर कुडीच्या कुशिलायचो कुरीस वो कुरीस आमी तो ना म्हणसो कुरीस आमी वोवंक आसा. देखून अलग रावचो कुरीस कुशालाय येता न्हू तो कुरीस वोवंक हांव तयार आसा गी. देखून म्हाका भाऊ भयण आज जेजू आमकां ताचो रुखाचो कुरीस वोवंक आपयना. तो भोव सुलाभ. हे 2-3 घंट्यांनी रुखाचो कुरीस सकलता मुडी सकलता आमकां वयर हाडूंक जायत. पूण ह्या जिविताचे कुरीस वोवंक ते कश्ट दिसभर ते वोवंक ते आसात. देखून त्यागाचे सॅक्रिफायसाचे मोगाचे सेवेचे हे कुरीस आमी वोवया आनी ह्या मरेफात जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करचें तें भाग आमकां फावो जावं दी. देव आमकां हर एक लागी बेसावांनी बरोवन दी. आमेन. जेजूच्या
काळीज मुझे जेजूच्या काळजाचो पेटयता काळीज मुझे दर्याच्या उदका भितर वेळेच्या रेवे भितर राजांच्या टेड्या भितर कितें म्हाका मेळ्ळें जेजूच्या काळजाचो भेटयता काळीज म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व देवा मानता असलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशाच्या तारका आपले परचे खातीर सांजुजे वाजन खतखतीत मोगान भेटिल्ले मागणे आनी कालतेपणाचे सादें जिवी तुका भोवमान वलय. हेस शेकून आपल्या काळजान वाडय आनी त्या निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुव्या. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिनवासुव्यां. ओय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वाजा पासून आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सांगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुप्लिकाच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केलोय. हे ताचे देखी बरेत परजले जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णोक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुझ्या बसना बराबर बडा उल्हासान तुझी स्तुती करता. बापा खरोच तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूडो आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें वंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें एक आल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी ससने कराराचे रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसूत आनी सुमेस्त मनशां बसो तें वारवतलें हे म्हज्या उडासा करात. Bawarta sukut pergetuvyam बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनो आसता आनी जेजूची कुडन रग सेव जाल्यार आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वागय. पुन्हा जनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावणीचे काकूळच कर. तांकां तुजे सगळे मेल्यांत समेस्तांक तुझे पदळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिचो पोती भगवान देवदत्त भगवान जुजे वाज आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर स्वस्नाच्या सुखार आमकां वांटू दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्यांशी केले मागणे सांगता आमी मागोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदका कोळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां खांदी दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमात्मक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवड ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती.
या शेळेच्या जेवणाक आपयिल्ले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 188 186. Jesus.
प्रार्थव्यम. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या पोण्याक पाळो दिवन आयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोशी केल्यापासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोंची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजो जेवाजाच्या परजळीची कोणे देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडूंक आमकां करपा दी. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावर्तान बरवोशन आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या कारणांनी सफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पवित्र पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदा आसूं. वचून येयान क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. देखन बसात. मगाळे भाव भयणो, ह्या पवित्र वेळार सांजो जेवास बापा मुखान बरें पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पोनशेत सुरेखतार मनादिवासी सिरे बेल्लो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मुखार स्विकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयल्ले सर विरादे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. हाच्या दिसाचें भक्ती पोवन चलोवन येयल्ले मनादीक बाप रुपेश रवीन तावरो, प्रस्तुत सान फिलोमेना कॉलेज पुत्तूर हांगासर चल्यांच्या हॉस्टेलांचो वार्डन जावन सेवा दिवन आसात. ताचे बराबर M.Com शिकापो ते जोडून आसात. हांगासर येवन हें भक्ती भवन चलोवन ओरिजे म्हणल्या वेळार भोव खुशयेन आयल्यात आनी आयचे भक्ती भवन तांणी चलोवन येला. मुखाळे याजक बापानो हांगासर येवन आराधना मुखांतर जेजू सवे संगत पोंदले मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्ती भवनाक तुमी आदार दिला. हांगासर हजाराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच बरी पोनशेताच्या रेक्तर मनादिवासी बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां बरें मागता. हांव तुमच्या शिकपांत आमी जैत मागता. हांव तुमच्या मिसावांत सर्व बरें मागता. देव बरें करूं. कुमसराक संगतपण आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोवेंताच्या आजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक जीवन तुमकांय देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखान देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. कंदारांचे मुखेल फोन घेवन सोमाने सैमन पायसन तांकां संगत दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदी देव बरें करूं. सांजुजे वास बापाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेर पिरांतपाचे मुखेल फोन घेतल्या बाळोक जेजू सुनंगळा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादां तुमच्या बरेपणाचेर आमी मागता. तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांतोन अर्कान वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर स रितीन सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या मिसा स रितीची तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमोक करच्या स्टॉल पळयवच्या मिसा वेळार वासाप वचच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणा कुमोक करच्या आनी विविध रितीने हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखान देवाचे आशिर्वादां मागता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कळवणी ह्या परी आसा. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटल धाकचेर आसात. असो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपा वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावचे पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजे वास भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणाक खुशी आसा तर तुमची वॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन थंयसर दफ्तरांत दिवचें. हरी एका शुक्रारा 10 वरां तेर्स कुमसरां 10:30 वरां आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांत जेवण
हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्तें आसा धार्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्ते आसा ह्या वर्सा सांजुजे वाजची वार्षिक परब डिसेंबर म्हयन्याच्या 6, 7 आनी 8 तारखेर शुक्रार शनिवार आनी आयतारा दिसा देखून हो दीस तिनी दीस तुमी मनात करून दवरचे आनी ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवंक तुमचे लागीं आमची विनंती जावन आसा तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवयेत ऑगस्ट म्हयन्याची जेजूची सुवाता सांजुजे वा स्टॉलांत मेळटा एका प्रत्येक रुपये दा तुमकां परत आमी देव बरें करूं म्हणटा हेच्या जेवणाच्या बाबतीन आयिल्लें दान ह्या परी आसा दान दिल्लीं हांगासर आसात तर ह्या तुज्या कुटुंबाचें आसात तर हांगासर मुखार येवचें आनी हांगा न्हू आमच्या प्रधान याजकां न्हू मानाची वात स्विकार करची कोणाचें नांव आसूं दी तुमी येवचें सिधा तुमची नांवां आपयले तक्षणा तो येवना वो येवना म्हूण राखचें नाका तुमचें नांव आपयले तक्षण तुमी सिधा येवचें जेवणाच्या बाबतीन दिल्लें दान जावन आसा विल्सन डिसोजा पुत्तूर 1000 रुपये ऑल्विन फेर्नांडीस होन्नावर 1000 रुपये तेरेजा क्रास्सा कुंबळे 500 रुपये रेश्मा डिकुना मोगरनाड 650 रुपये हेलेन लोबाग्रार 500 रुपये तेरेजा डिसोजा पानीर 500 रुपये प्रिया रितेश डिसोजा कोमंगाळा 10,000 रुपये विल्मा डिसोजा फर्ला 12,500 रुपये रॉबर्ट डिसोजा पानीर 500 रुपये नतालिया फेर्नांडीस मोगनाड 250 रुपये लिली वेगा सुप्पिनंगडी 400 रुपये हॅरी मोंतेरो मँगलोर कुळूरू 2000 रुपये आयरल मोंतेरो कुळूरू 5000 रुपये लॉरेन्स पायस पुत्तूर 200 रुपये विल्फ्रेड डिसोजा पुत्तूर 500 रुपये ह्या पुनशेताच्या बरेपणाक आयिल्लें दान ह्या परी आसा नावना कामन पांबुर्दान एकल्यान 2000 रुपये नावना कामन वरकाडीच्या एकल्यान 500 रुपये ग्लेन आविन रोड्रिगस फर्ला 10,000 रुपये विन्सेंट रोड्रिगस विठ्ठल 2000 रुपये कोणी हांगासर नांवां आपयना आसा तर मुखार वेगीचे तुर्तान मनाची वात स्विकार करची सर्व दानींक आमी देव बरें करूं म्हणटा जुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी कृपेन बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा भक्तीपणाक दयकन उबी रावया बसया मुखार छनो सांजुजे वाज बापाचेर फातयेवन सबार आनी ते सवां बरोवन घालची आसात आनी हांगासर घाल्ले ते सवां जुजे वाज बापा मागल्लें दिता म्हणल्यार बरवशान देखून जे कितें हांगासर तुमच्या मुखार आमी कळयता ही सर्व हांगासर बरोवन घाल्ली फोना मुखांत्र कळयल्लीं आनी एकामेकां मागोवंक विचारिल्लीं देखून हें सगळें फावो करचो वावर जुजे वाज बापाच्या पांयांतळी भेटयता आसतना आम्हा समेसांची आशा देवातान मागून तो फावो करून दी जुजे वाज बापा लागीं मागल्लें ताणें फावो केल्ल्या कर्गां पटयल्या चिंतिल्लें काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक सर पिडेशिडेंतले कश्टान वारांतले राखून व्हेल्ल्याक येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेन राखून सांबाळिल्ल्याक एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर फाटीचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक पांयांची गांठ दूख गूण जाल्ल्याक बाळटेर बऱ्यान जाल्ल्याक लिव्हरांत उदेल्लो उदकाचो गुळो एमर्जन्सी ऑपरेशन करी जाय म्हणलें गुळो ल्हान जावन ऑपरेशन नाका म्हणल्या खातीर कुटुंबदारांनी अर्गां पटयल्यान फाटल्या दिसांनी जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी दिवच्या दोशीतान सुटका लाभल्या खातीर ते सवां घर बांदूंक फावो जावच्या खातीर तकली फटाफट गूण जावंक मायग्रेन समस्या परिहार जावच्याक शिकोवंक कस जावच्याक भुरग्या सारकी मोत दिवन शिकोवंक आनी बरे अंक काडूंक परीक्षा बरोवच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत जर्मनींत आसच्याक एकल्याक बरें काम मेळोवंक बरी भलायकी आनी चिंतिल्लें काम सफळ जावंक बेंगलोरांत एअरपोर्टांत काम करच्याक भायल्या गांवांक वचूंक बरें काम मेळच्याक आनी ताणें सदांय मिसाक वचूंक
बेंगलोराच्या एका भुरग्या बरी भलायकी लाभच्याक आनी विज्ञान वरांतल्या राखच्याक एका स्त्रियेच्या पांयांची गांठी दुख गुण जावंक एकल्याचो किडनी स्टोन ऑपरेशन आसतना गुण जावंक आनी बरी भलायकी मेळच्याक कॅन्सर पिडेंत कश्टांच्या दोगा भयण्यांक बरी भलायकी मेळोवंक दोगा भुरग्यांनी मोबायलांतल्यान पयस रावून बऱ्या तरान शिकोवंक आनी शिकले मतीन दवरून बरोवन पास जावंक जायत्या वर्सांतल्यान परगांव तशें एकल्याक बेगीन बरें काम मेळोवंक एका चेडवा भुरग्यान ऑगस्टान बरोवंक वेच्या PG CAT परिक्षेन बऱ्या अंकान पास जावंक आनी MBA करूंक सीट मेळोवंक 8 जाणांक बरें काम मेळच्याक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीदार राखोवंक कोर्ट केसीत तीर्थ जावंक कुटुंबांच्या सर्वसद्या बरी भलायकी संतोष आनी समाधान मेळोवंक BSc नर्सिंग करूंक गव्हर्मेंट कोटा सीट मेळोवन पास जावच्याक एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक आनी बिझनेसाक लोन पास जावंक दुबईंत कामांच्या सुज्ञराच्या दोगा जाणां बरें काम फावो जावच्याक एकल्याच्या जाग्याचे बाकी आशिल्ले पयशे बेगीनच मेळच्याक हातीन घेतिल्ले बिल्डिंगाचें काम बेगीनच जावच्याक स्किन एलर्जी बेगीनच गुण जावच्याक पांयांचे बोट दूख गुण जावंक कसली चडकळ नासतना इस्रायलीचे विजा आनी बरें काम बेगीनच फावो जावच्याक 9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक 4 जाणांनी आमाल पियोवणे सोडून कुटुंबांत मोगान जियोवच्याक थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गुण जावच्याक BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर तकली फटाफट माथे दूख शिरांचे दूख शेळ गुण जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक आनी रीण फारीक करूंक शुगर कंट्रोल जावन डायबिटीज पिडा उणी जावन बरी भलायकी मेळोवंक 9 जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक बाळंटेर बऱ्यान जावच्या खातीर आर्थीक समस्येंतावन एकल्यान भायर येवच्या खातीर एका भयणीक दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक डेंग्यू पिडेतावन सर्वांक राखून व्हरच्याक पावस वरवीं जमच्या सर अनाहुतांतावन राखून व्हरच्याक चौगां भुरग्यांनी बरें करून शिकोवन परिक्षेंत बरे अंक काडच्याक 3 कुटुंबांच्या सर्व संध्यांनी घरांत शांती समाधानान जियोवंक रातीक न्हीद पडना तिले एकल्या सारकी न्हीद पडोवंक तकली दूख आनी पांय दूख गुण जावच्याक एलर्जी शेळ खोंकली ताप दोळे कर्जूंचे उणें जावंक आनी गुण जावंक कुटुंबांतल्या सर भुरग्यां बरी भलायकी शिकोवंक बरी मोत आनी कुटुंबांत एकवट एका विशेष गरजा खातीर मागला राग पयसोसून मोगान उलोवंक करपा आनी सकत परगांवांत वेचें भाग फावो जावच्याक बिनसल्ल्या बेसांत पंता पर्यंत तिरासणेन रावंक एकल्याची तकली फटाफट गुण जावंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दंपराची दूख घुमटी दूख गांठी दूख गुण जावच्याक सबार आनी मागला एकल्याच्या माथ्याचे शिरेचे समस्ये गुण जावन बरी भलायकी मेळच्याक एकल्यान कार काण घेवचें सपन जारी जावच्याक गोमटेरासचे फोड गुण जावंक आनी बरी भलायकी आनी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एका कुटुंबांक बांय कोंडूंक आनी एक नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक 4th सेमिस्टर पुरा सब्जेक्टान पास जावंक एकल्याचो दुबाव पयस वेच्या खातीर एकल्याचो पांय दूख गुण जावच्या खातीर नाना रितीच्या पिडेन कश्टांच्या सर्वांक बरी भलायकी समाधान आनी धैर्य मेळच्याक सर्वीस स्टेशनाचें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक आनी घराचें आनी सर्वीस स्टेशनाचें रेकॉर्ड बेगीनच जावच्याक दुबईंत आशिल्लें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक बेंगळूर वस्ती करचे एका कुटुंबाक एक्सिडेंट केसीन फावो तो परिहार मेळोवंक बोंदेल पुर्गेजेचो एकलो आयर्लंडान भलायकी बरी नासतना आस्पत्रेंत ICUंत आसा ताका बरी भलायकी मेळोवन ताणें गांवांक पाटी येवच्याक प्रियोन सॅम म्हणल्यार 10 म्हयन्याच्या भुरग्याक बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट जाला आतां किमो सुरू केला ताका इम्युनिटी पावर उणें आसा ताका दूख सोसूंक व्हरूंक सकत आनी बऱ्या भलायके खातीर मार्टीन स्नेहा आनी मोनिका ह्या भुरग्यांक सर विज्ञान वरांतल्या राखच्याक जारा सिक्वेरा 5 म्हयन्याच्या भुरग्याक इन्फेक्शन आनी मेनिंजायटीस ताका बरी भलायकी मेळोवंक गरजी मागतात तेकांचे शुगर नॉर्मल जावन बरी भलायकी मेळोवंक युरोप प्रोसेस जावन वर्क परमीट बेगीनच जावंक दुबयान चलोवन आसचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक कामांगारांनी बऱ्यान सांगात दिवच्याक एका स्त्रियेच्या आंगाची खतां आनी एलर्जी संपूर्ण गुण जावंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक पाटीचे कण्यांचें ऑपरेशन जाल्ले एकल्याक बेगीनच बरी भलायकी मेळोवंक कॅनडाच्या कुटुंबांक बेगीन बरें काम मेळोवंक एका स्त्रियेचें ब्रेस्ट कॅन्सर गुण जावंक मास्टर्स जावन इंटरव्यू दिवन आसच्या एकल्याक कॅनडांत काम मेळोवंक
काजार जावन जायतीं वर्सां जाल्ल्या एका जोड्याक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक ह्या ते सवां खातीर आनी आमचे कडेन मागोंक विचारले आमी मागता म्हूण सांगल्या आनी हांगासर ह्या पुणतळार येवन सांजुजे वाजाचें दर्शन करून भक्तीपणांत तशें ह्या पुणतळाचें भेट करून कितें सर आशेवन आयिल्ल्या सर्वांची आशा सुफळ जावं दी आनी ह्या पुणतळार भक्तीपण चलोवन व्हरूंक घेवच्या सर पाद्र्याबांक विविध रितींनी कुमक करच्या सर बऱ्या मनाच्या मनशांक जेवणाक तशें इतर रितींनी कुमक केल्ल्या दान दिल्ल्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप बरें आशिर्वाद देवाचें तांकां फावो करून दी आनी जायती आशा आकांक्षा दवरून जुजेवाजा लागीं मागून आमी जोडिल्लें आमी जोडचें जुजेवाजा मुखांतर देव फावो करता म्हणल्यार त्या विश्वासान हांगासर आमी सांगाता मेळटा आदल्या शुक्राराय आमी हात वयर घालून मागलें ऑपरेशन जावंक आसच्या त्या दोगां थंय जाल्लें तें असरयें एमर्जन्सी ऑपरेशन जुजेवाजाच्या विनवणेन तो फळ ल्हान जावन ऑपरेशन नाका आनी पाटीकाण्यांचें ऑपरेशन तो ताका ऑपरेशन केल्यार जायना म्हूण सांगलें पूण देवान ताचें ऑपरेशन सगळें बऱ्यान जावन आज तो आस्पत्रेंत बरी भलायकी जोडून आसा सांगाताच एक नमान मुरी ह्या दोगां खातीर आमी भेटोवया आनी एक नमान मुरी हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक कितें सर आशेन आमी आसाव कितें सर आशेन आमी मागता तें आमकां मेळच्याक आनी एक तिसरें नमान मुरी त्या दोगां ल्हान भुरग्यांक बोन मॅरो ऑपरेशन ताचें जालां किमो त्या भुरग्याक घेवंक आसा इम्युनिटी म्हळ्यार सकत त्या भुरग्याक थंय ना ताका ती सकत मेळोन तें भुरगें बरें जावं दी आनी एक ल्हान भुरग्या खातीर मागोवंक सांगलां 5 म्हयन्याचे जुजेवाजा मुखांतर देव तांकां बरी भलायकी फावो करून दी आनी हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक आमी आशिल्लें आमी मागिल्लें जुजेवाज बापाच्या पांया मुळान दवरलें तो देवा लागीं मागोन आमकां दिता म्हणल्या विश्वासान दिमी घालया हात वयर करया एक आमच्या बापा 3 नमान मरी आनंद बापा ह्या सर बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांतर देव आमकां फावो करून दी म्हणून मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसू भगिवंते मरिये देवाचे मये आमा पापयां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या दिशा दिसता देवाचे मये आमा पापयां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसू भगिवंते मरिये देवाचे मये आमा पापयां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या देशा दे तसोत आनी स्थान सर्वता सांजुजे वासाची लदीन सोमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्र संतीसिमा त्रिंदा देकास देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवास्पण वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळी खायची जिणी जियो सुकृत जावं रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकान दगदोनी संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमोत पावल्या सांजुजे वास बापा मरिये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा विकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंतांचे भक्ती मनादान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टान संपडलेल्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर बाबार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट
सणवार दैरान सुसुल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनांतल्या बसूं देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर भावार्थ सणून पयस गेल्ल्या शिळ्यांक एका गवळ्या कालिंडांत हाडून वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले बगस आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले दयनायक आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले काकुळट आमची कर नोवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्तीची नेम मेलफंत तेच वटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले तुज्या जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वांच्या तूं सुटसुटीत जालोय अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सशीतून धांवलोय तांकां जिविताचे उतार प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सशी हाडले एमी सांग करतना तुका पुरासां जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतार प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेन नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या लना बावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरी फाश केलें आसा जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्या ते पळोवंक आनी तांच्या सेवे लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारीक देवाच्या हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे समय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारान देवा संगीत तूं आसाय थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर माऊन पुनी आमच्यो गरजो सांजुजे वास बापाच्या पांय तळा समर्पण दिवया संगता मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेगेत हांव केदीस पयस वचूं आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या स्वरुपा सांतावन आमकां राखून व्हर बाबाच्या गाडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरे मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दिसा आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सगळींच्या घरांत सत्संगाची येवचे भाग आमकां मेळशी कर आमीन सुम्याचे नवे आमचो आधार ताने रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थव्या सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखी पिडीक कश्टांक आनी अडचणी संपटलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोबाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलं तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजन आपली चिनी आनी मरणान जायतीं जपा करून ती स्मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आमची पिडा गुण कर आमच्या कुडीक आमच्या आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतल्या वरांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसरल्यो आनी उसरणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वैतर हे ओमकार आमकां भोव कर म्हणून मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन निमाणे बेसांव सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थव्या आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव येता
तसो देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो आमेन. सांजुजे वाजाचे विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटाने सोलोवन तुमी वाडोव शेकी सेवेसक्रेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळोवं आमेन. सांजुजे वाजा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर उन्नती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच मापान बसयल्ल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो आमेन. आनी त्याच सडवंदरा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो आमेन. Amen.
सांजचे वास बापा आम्हा बसवते नितकार बघिवन कुसुचे गुरुवे निवरम का आमचे देवा आमच्या अंधस्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.